फोळाम ह्या कार्यावळीच्या 4थ्या एपिसोडान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो योगार. पवित्र आत्म्याच्या फळां विशीं पवित्र पुस्तकां आमी वाचता. द फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट ही पवित्र आत्म्याची फळां आमचे वागणुकेन दिसता, जावं उलयतना, वावुरतना वो निर्णय लेगून घेता आसतना. तर आज आमचे मदें एक खोडेकान गोवायकी आसा. ब्रदर युसफ शेख आनी ताची गोरकान अक्षया पेडणेकर. तुमकां माये मोगाचो येवकार. तर ब्रदर युसफ, तुज्या जिविता वयर थोडी म्हायती दिवशी. म्हजो नांव युसुफ शेख आनी जो म्हजो नांव हांव एक मुस्लीम बॅकग्रावंड आसा, पूण आयज हांव जेजूक मानता आनी ताजो फाटलाव हांव करता. आनी म्हजी बायल अक्षया, शी इज फ्रॉम अ हिंदू बॅकग्रावंड. आयज आमच्या जिवितान जेजून कितें तरी घडलां ताजे खातीर आयज आमी जेजूक फॉलो करता. सो मेन दॅट इज अवर लायफ. आतां जेजूक आमी मानता आनी फॉलोवींग जिजस क्रायस्ट. ओके. ब्रदर युसफ, तूं मुस्लीम बॅकग्रावंडांतलो, तर तुज्या जिवितान जेजू कसो भितर आयलो हाचे विशीं तूं आमकां सांगशी. ताजी एक स्टोरी आसा. जरी आयज हांव मुस्लीम आशिल्लो, हांव देवाक सोदतालो. आमी सगळे जाणां, जरी तूं मुस्लीम आसूं, कोंकणो आसूं, आनी कोण आसना, सगळे जाणां आयज देवाक सोदता. आनी हांव बीन तातूंत जेजूक देवाक सोदतालो. जेजूक म्हणून ना, खंयचे तरी एक देवाक हांव सोदतालो. सोच सोदतालो. हय. आनी तुका अशें जिवितान घडून आयलें की म्हजो डॅडी बरो ना जालो आनी ताजे काळजान हार्टाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी ताजो एकदां ताजो बायपास जाल्लो. पूण थोड्या दिसांनी ताका परतून ब्लॉकेजीस ताका चॅकअपाक दिसून आयले. आनी तेन्ना आमचे कडेन फायनान्स प्रॉब्लेम आशिल्ले जायत्यो. आनी म्हज्या जिवितान हांव फॅसिनेटेड आशिल्लो की खऱ्यांनीच कोण देव आसा काय म्हणून. जरी आहा जाल्यार तो देव कोण. जरी हांव मुस्लीम आसून, हांव मुस्लीम बॅकग्रावंड, मुस्लीम रिलिजनान म्हणटा अल्ला खरो, हिंदू म्हणटा तांचे सगळे 34 कोटी कितके देवा ते खरे. आनी जरी तूं कॅथोलीक जावं, सगळे जाणां म्हणटा तांचो देव खरो. सो हांव बीन मुस्लीम जावन हांव म्हणटालो म्हजो देव खरो. दॅट वॉज माय थिंग. पूण हांव जेन्ना देवा कडेन मागतालो, अल्लाक उलो मारतालो, म्हाका अशें केन्ना दिसून येवना की तातूंत कितें खरेंपण आसा म्हणून. आनी हो प्रश्न म्हजो पर्सनल आन्सर, पूण हांव शुअर सगळ्याच्या जिवितांत ते चिंतता दिसता खऱ्यांनी देव हा काय म्हणून. सगळ्यांक खंय ना खंय हें चिंतलां. जरी तूं मुस्लीम आसूं, हिंदू, तूं जेन्ना देवाक उलो मारता, देव कित्याक आपल्या उजी येना. सो दॅट वॉज माय थिंग. आनी जायते लोक म्हाका जेजूचे सांगताले, हांव केन्ना आयकून घेवनाशिल्लो. हांव म्हणटालो ना, म्हजो अल्ला, म्हजो रिलिजन थ्रू. सगळे जाणां आपलो रिलिजन थ्रू म्हणटा. दॅट इज अ थिंग. कोण म्हणना देव खरो, आपलो रिलिजन खरो. कित्याक जरी तूं खंयचे धर्मान तूं जाला, तोच तूं धर्म फॉलो करतलो. पूण म्हजी सिट्युएशन अशी आयिल्ली, डॅडी बरो नाशिल्लो आनी म्हजे प्रश्न आशिल्ले. सो हांव सगळे देवाक उलो मारतालो. जरी ती सगळे देवाक, कित्याक हांव सोदतालो न्ही, म्हाका दिसलें कितें तरी खंय तरी उणेंपण आहा. जरी कोण देव हा, हांवें एकदां अशें म्हणलें, म्हाका याद आहा, जरी तूं आल्ला जाल्यार तूं म्हाका दाखोवन दी. कित्याक कोण तरी देव हा. म्हजें म्हणपाचें अशें आशिल्लें, कोण तरी देव आसा. जरी हांव आयज मरता आनी म्हाका कळून येता जे कोणाक हांव फॉलो करतालो तो खरो ना, जाल्यार ती म्हजी मिस्टेक न्ही. सो एक दीस हांवें देवाक उलो मारलो आनी हांवें म्हणलें, अल्ला तूं खरो देव जाल्यार तूं म्हाका दाखोवन दी. हनुमान हो, साईबाबा हो, कोण हिंदुआचो खरो देव तूं म्हाका दाखोवन दी. वेलंकनी खरी म्हाका दाखोवन दी. जेजू खरो म्हाका दाखोवन दी. कित्याक हांव सगळें इवन वेलंकनीक हांव उलो मारतालो एक टायमाक. जरी जेजू म्हाका दाखोवन दी. एट लास्ट म्हणलें हांवें, जरी कोण खरो देव हा जाल्यार म्हाका दाखोवन दिवचें. तुज्या बापायक बरो करून दाखोवन दिवचो ना, नॉट बरो करून, कशें तरी म्हाका दाखोवन दी. इवन बरो करून म्हजो तो एक प्रश्न नाशिल्लो, जायते प्रश्न आशिल्ले. म्हजो एक सर्च आशिल्ले देवा खातीर. सोदतालो कोण देव, कोण तो खरो देव, कोण तो जिवो देव तो. दॅट वॉज माय प्रश्न सर्च. आनी तातूंत म्हजो डॅडी बीन बरो नाशिल्लो, आमकां फायनान्शियल प्रॉब्लेम बीन आशिल्ले. तरी एकट्या भावान कोण तरी, ताका आमची काकूट काय दिसली आनी ताणें आमकां एक बायबल हाडून दिलें. बायबल दिलो, पवित्र पुस्तक.
पवित्र पुस्तक आनी हांव रीड करपाक लागलो. म्हाका खबर नाशिल्लें, पूण तातूंत एक स्क्रिप्चर आशिल्लो, तूं देवा लागीं पवित्र आत्मा मागतलो आनी तुका तो दितलो. सो हांव पवित्र आत्मा मागत बसतालो देवा लागीं, कित्याक म्हाका तें बूक तातूंत कितें फॅसिनेटींग ट्रूथ दिसलें. म्हाका कितें दिसलें, कित्याक हांवें आमचें बीन पयलीं स्टडी केल्लें कुरान, तें आमकां कळपाक येना आनी देवाक आर्गां तें कळपाक येना म्हणून. सो पूण कितें तरी म्हाका आतां रीड करतना म्हाका तातूंत मोग दिश्टी पडलो. आनी त्याच भावान देवाचो मोग. हय. आनी त्याच भावान आमकां बायबल हाडून दिल्लें, ताणें आमकां चर्चीन व्हेलें, बॉर्न अगेन चर्च. हय, क्रिश्चन चर्चीन व्हेलें. हय, क्रिश्चन चर्चीन व्हेलें आमकां. आनी म्हजो डॅडी थंय वचपाचे उपरांत म्हजो डॅडी मातसो शॉक जालो, कित्याक आमी सगळे जाणां आमकां खंय ना खंय व्हरताले. जायते कोणी पावलेले, बापायक घेवन डॅडीक घेवन जायते कोणी पावलो. जायते मौलाना आमच्या घरान येताले, जायते देवाशीन मी गेले. हय, सगळे हिंदूआचे जावं आनी खंय. सो ते जेन्ना थंय म्हजो डॅडी वचून आयलो, ताका मातसो सरप्रायज जालो, कित्याक हांगा कांय फोटो ना, हांगा कांय क्रूस ना, अशे फोटो ना, देवाचे फोटो ना, संताचे फोटो ना, नाही आयडल हांगा कितें काय म्हणून मुर्त्यो ना, काय ना. तो म्हणटा आनी कितें, आनी ते दिता, आनी मौलाना बीन कितें दिता उजवात, कितें तरी आमकां ती संवय आशिल्ली, कितें घेवपाचें, कितें प्रसाद घेवपाचे, तशें वो कितें केळी घेवपाची, ओके नाल्ल घेवपाचो, लिंबू घेवपाचो, अशें तुमी जायते कोणी घेताले. सारकें. सो तशें कांय नाशिल्लें. आनी म्हजो डॅडी बेजारलो, खंय वचून खंय व्हेलें म्हाका हाणें. पूण ताजे रिजल्ट आमकां गावपाक लागले. म्हजे डॅडीक बरें दिसपाक लागलें. ताजे सिम्पटम जे कितें आशिल्ले ते स्लो जावपाक लागले. आनी परतून आमी थोड्या दिसांनी परतून गेले थंय. आनी टू मेक द स्टोरी शॉर्ट, म्हाका याद आहा डिसेंबराचो म्हयनो आशिल्लो. आनी हांवें जे कितें मागणी केल्ली पळय देवा लागीं, कोण तो दाखय, तो विसरिल्लो एक सायडीक. पूण जेन्ना म्हजो एकदां असो दीस आयलो, आमी आमच्या हॉलान न्हिदताले सगळी फॅमिली. सो म्हजो डॅडी न्हिदिल्लो आशिल्लो, ताका ब्लॉक्स आहा हार्टाक, पूण सिम्पटम ना प्रेयराक वचून येवपाचें. मागीर ते आमी तितकें नाशिल्लें, पूण ते ब्लॉक आहा म्हूण आमी जाणा. दूख जायनासली प्रेयराक. हय, पास्टर अशें गेल्या उपरांत प्रेयराक तेन्ना सावन दूख कमी जाल्ली. आनी थोडे दिसा उपरांत तेच डिसेंबराच्या म्हयन्यांत म्हजो डॅडी आनी आमी न्हिदिल्ले आशिल्ले सगळे जाणां बरोबर फॅमिली. आनी म्हजो डॅडी उठ्ठा रातचो 2 बुवाड मारून. म्हणटा कितें जालें काय म्हणून. तो म्हणटा आपूण न्हिदिल्लो तेन्ना एकटो मनीस आयलो. न्हिदला तेन्ना सपनान आयलो. आनी सपन्यान ताणें हात घालून काळजान तो काडीज काडलो आनी दुसरो काडीज दिलो ताका. वड्ड्यान हात घातलो आनी काळीज काडलें आनी दुसरो नवें काळीज दिलें. हालेलुया. आनी तो जेजू आशिल्लो. बापायक गमून आयले भितरले भितर. हय, सपन्यान तो आमकां सांगपाक लागलो अशें जालें. आनी म्हाका याद आयलें, हांवें सांगिल्लें जरी कोण देव आहा म्हाका दाखोव. अल्ला येवना, नाय खंयचो हिंदू देव आयलो, पूण कोण आयलो, जेजू क्रिस्ट आयलो. आनी ताणें काळजान हात घालून दुसरो काळीज घातलो ताका. आनी ताजे उपरांत आमी चॅकअपाक गेले केलियसान. तो चॅकअप करून पळयता थंय काय बेलगांव गेले. दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट. म्हाका दिसता जायते गोंयकार थंयच वयता चॅकअपाक. जेन्ना चॅकअप करून पळयल्यार कांयच नाशिल्ले सिम्पटम, ते ब्लॉकेजीस नाशिल्ले तातूंत. ब्लॉक सारके नाच जाले ब्लॉक्स. दोतोर कितें म्हणूंक लागलो. डॉक्टर वॉज ऑल्सो सरप्रायज एट फर्स्ट. ताणें परतून चॅक करून पळयल्यार थंय कांयच ब्लॉक ना. ब्लॉक डिसअपियर्ड सारके. जाल्ले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी माय क्वेश्चन वॉज इफ देर इज अ गॉड इज शो मी. अल्ला येवना आनी हांव खंयचे एक धर्माक खाला घालना, ना खंयचे धर्माक वयर उबारना, पूण हांव जेजू धर्म बदलपाक येवना, तो जिवीत बदलपाक आयलो. तो दाखयलें ताणें म्हाका की हांव तो सेवियर, हांव तो देव, तो तुमच्या खातीर ह्या संवसारान आयलो. म्हाका एक आयझायान एक उत्तर हा म्हाका याद येता आतां. बायबल म्हणटा ही हॅज हियर, हू गॉड हॅज हियर, he can hear you. He has eyes, he can see you. His hand is long enough that he can remove you out from anywhere. So जरी देव हा, ताका दोळे हा, कान हा, ताका हात हा, जरी तू देवाक तो उलो मारतलो तो आयकतलो. सो जे देवाक हांवें उलो मारले, जे देवाक दोळे आनी कान नाशिल्ले ते आयकुना तांच्यांनी, पूण जे देवाक दोळे आनी कान नाशिल्ले ताणें उत्तर दिलें. हात घालून आमकां भायर काडले आनी तो जेजू क्रिस्त आशिल्लो. आमेन, आमेन. सो ब्रदर, हो तुजो आतां बापाय कडल्यान तुका अणभव मेळलो. जेजू जिवो देव जो मिलाक करूंक शकता, जो आमकां मरणांतली वाटांक शकता, जो पेकोणी दिवंक शकता. हे तुज्या काळजाक अदीक लागले. पूण ब्रदर, आनीक तुज्या काळजाक खंयचो तुका पर्सनल देव अणभव कसलो मेळलो, जो तूं क्रिस्तांव जावन तुका कसलो देव अणभव, गॉड एक्सपिरियन्स
तुज्या जिवितान तुवें सांगलें हांव क्रिस्तांव जातलो, म्हाका जेजू जाय, म्हाका हो देव जाय, कित्याक हांवें ताका अणभवलां, अशें कितें तुका भोगलां भाव? ओके, सो पर्सनल एक्सपिरियन्स आमचो पळय, जेन्ना डॅडीक जे जालें तातूंत आमकां गमून आयलें की देव आहा म्हणून, तो आयकता, तो उलयता आनी ताका आमची काळजी आहा. पूण म्हजो एक पर्सनल एक्सपिरियन्स डिफरंट आशिल्लो आनी तो पर्सनल एक्सपिरियन्स आमचो दोगांयचो बरोबर आशिल्लो आफ्टर आवर मॅरेज. सो म्हाका जाय ब्रदर तुवें हाजी एक शॉर्ट टेस्टिमनी हाजी आहा, म्हाका जाय अक्षयान सांगिल्लें तें, ताजे उपरांत हांव तुका सांगता बरें. आमचें कितें कशें आमी देवाचो पर्सनल एक्सपिरियन्स जालो आतां. बरें अक्षय, तूं कितें म्हणूंक सोदता, तुजी गोवायकी तूं दिवंक शकता? प्लीज द लॉर्ड. सो हांव एका हिंदू धर्मांच्यान येयल्लें आसा. सो आमी जाण आसा 4 भयणी. सो 4 भयणी भितर हांवूच सगळ्यान चड रिलिजियस आसलेलें. सो एवरी थर्सडे एंड मंडेज आय यूज टू कीप माय डे स्पेशली टू गो इन द टेम्पल्स. आय यूज टू कीप मंदिरान वेतालें. हय, सो एवरी मंडे चुकन आसतना आनी आफ्टर स्कूल आय यूज टू सी दॅट हांव वयतलेंच कशें ना कशें करून टायम काडून मंडे आनी थर्सडे हांव टायम दवरतालें देवळान वचपा खातीर. सो इवन सोमारान बेरेस्तार. सोमार आनी बेरेस्तार. सोमारान बेरेस्तार दर सुमारान करताले तूं? हय, चुकन आसतना. आनी म्हाका इवन याद आसा कितें जेन्ना आमकां स्कुलांनी जे टिफीन जे जर केन्ना टिफीन हाडूंक ना जाल्यार थोडीं जाणां समोसा घेताले कॅन्टिनाच्यान, कोण बटाट वडा पाव घेताले. पूण आय यूज टू कीप दॅट मनी सेव सो दॅट आय कॅन ऑफर इन टेम्पल स्पेशली Mondays and Thursdays, as I have said. So I used to keep that money saved so that I can offer some, like there are some leaves they offer, uzwati ani कितें आसता. So I used to keep देवाक कितें तुका दिसता देवाक कितें दिवपाक जाय हांवें? I have to offer something for God. Yes, I used to feel that to please God I need to offer something. देवाक प्लीज करपाक जाय, देवाक खुश करपाक जाय, Of course. फेवर मेळपाक. Yes. So I used to always think that to please God I need to give something, I need to offer something to God. आनी हांव हे रेगुलरली करतालें. जरी म्हाका कितें उणेपण पडल्यार जाता पूण देवाक उणेपण जावपाक जायना अशें दिसतालें म्हाका. सो आय यूज टू थिंक दॅट आय कॅन डू समथींग टू प्लीज गॉड एंड टू गेट समथींग फ्रॉम हिम. आनी म्हाका इवन याद आसा जेन्ना म्हाजो वाडदिवस आसतालो केन्नाय, सो आय यूज टू गो स्पेशली वीथ माय स्वीट्स इन द टेम्पल टू ऑफर. आय यूज टू थिंक दॅट the idol is my, the one who can understand me. So I used to offer those sweets and ask for my wishes and desires. So the मुर्तेक दिताले सगळे. आनी ते इतके धर्मी आशिल्ले, हांवें ताका फर्स्ट टायम चर्चीन व्हेल्लें आनी चर्चीन आमी वचून आयिल्ले, ताणें म्हाका टेम्पलान व्हेलें. आतां तूं चर्चीन व्हेलें, हांव तुका टेम्पलान व्हरता. ओके. सो दॅट वॉज द थिंग. पूण सगळे जाणां तशें आसता आमी. पूण ताजो एक पर्सनल एक्सपिरियन्स जालो स्पेशली स्कुलाच्या टायमाक, her B.Ed exam. So I just want that if she can share. Yes, the B.Ed experience was awesome experience. What God really touched my heart and I really came really very close to God. जशें आमी उलयता तशें हांवें B.Ed exam दिल्ली म्हाजी. आनी B.Edचो पयलो पेपर याद आसा, ज्या पयल्याच दिसा म्हाका 2 पेपर आसलेले. सो आय हॅड टू आन्सर 2 पेपर्स ऑन द सेम डे. पूण जेन्ना हांव एग्जामिनेशन हॉलार बसलें, एग्जामीची तयारी फूल तरेन हांवें तयारी केल्ली. सो म्हाका असो विश्वास आसलो कितें असलो खंयचोच क्वेश्चन ना आय विल नॉट बी एबल टू आन्सर. आय विल बी एबल टू आन्सर रियली थरली बिकॉज आय वॉज प्रिपेर्ड फ्रॉम माय सेल्फ. एग्जामीन तयार जाल्लें, तुजे बाबतींत तूं तयार जाल्लें. हय, म्हाज्या बाबतींत हांवें फूल तयारी केल्ली आनी विश्वास आसलेलो कितें असो कसलोच क्वेश्चन ना जो हांव आन्सर करपाक शकचें ना. पूण जेन्ना हांव एग्जामिनेशन हॉलार बसलें, हांवें पेन धरलें म्हाजें and I started writing. I had just finished writing my name and I was just proceeding to answer further questions. But अशें जालें कितें I was blackout. I could not. blank गेलें. Yes. I could not answer anything. आनी हांवें अशें चिंतलें, ओके पयलो जो क्वेश्चन म्हाजो आसलो, ओके I cannot answer. I just turned the paper and I went to answer other one, thinking okay हांव परत येतलें आनी I will write the first question. बट हांव आनी एकदां जर तो क्वेश्चन जर पळयता जाल्यार इट इज मोर हार्डर दॅन द वन वीच आय थॉट. एंड आय स्टार्टेड टर्निंग अगेन एंड अगेन. बट एंड ऑफ द शीट आय फाउंड दॅट देर इज नथिंग आय कॅन आन्सर नाव. आय वॉज सो डिप्रेस्ड. आय सेड नो, आय कॅनॉट आन्सर एनीथींग. दो हांवें म्हाजी इतली तयारी केला पूण म्हाका कांयच कळना.
आनी इतलेंच न्हू म्हाका याद आसा नाव द थिंग वॉज जस्ट it was like just blackout, nothing I can answer. What foolishness I did was I started copying question. That is the only thing I could do. So प्रश्न क्वेश्चन पत्तून बरयता तूं आतां. Yes, I आन्सर बरोवच्या बदले क्वेश्चन पत्ते बरयता. आणि कटिंग द स्टोरी शॉर्ट ते सारखे डिप्रेस जाल्ले. ओके, आणि तेन्ना आमी देवाचे लागीं येताले, जेजूचे लागीं, आनी ताणें म्हाका प्रश्न विचारलो. पयलीं तरी हांव जेजूक माननाशिल्लें, आतां देवाक मातसो मानपाक लागला आनी हो लायफान केन्ना फेल जावना. आयज हांव फूल फेल जातले. आनी आमी पास्टराक कॉल केलो आमच्या, तेन्ना आमी चर्चीन वयताले आमी. तो म्हणपाक लागलो कितें जाता तें देवाचे भलाये खातीर जाता. आनी आय वॉज लायक व्हेरी अपसेट. आय मीन शी वॉज व्हेरी अपसेट. ते म्हणपाक लागले तातूंत कितें भलाय जातली देवाची, आनी इतके डिप्रेस कितें बरें जातलें, हय फेल जावन कितें बरें देवाक कितें ग्लोरी गावतली. आनी मागीर ताका हांवें मिरामार घेवन व्हेलो, हांवें ताका जस्ट टू मातशी शांती जावपाक, मन चेंज करपाक. आनी जेन्ना आमी घरान पावले आमी, तेन्ना ताणें दार ओपन करतना देवाक एक प्रश्न विचारलो, जरी तूं म्हाका खऱ्यांनी मोग करता काय म्हणून. लायक देव आहा, तो आयकता सांगपाचें. तेच म्हणटा ही हॅज हियर, ही कॅन हियर. आनी ताका कितें तरी प्रॉब्लेम आशिल्लें, वुमन्स प्रॉब्लेम आसता ते. आनी नेक्स्ट डे शी वॉज हिल्ड. शी आस्क्ड गॉड, इफ यू आर रियल यू शो मी, यू रियली लव मी, शी आस्क्ड. आनी शी वॉज हिल्ड. आनी ताजे उपरांत आतां कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, ताजो रिजल्टाचो टायम आयलो आनी हांव हाडपाक गेलो. आनी जे मार्क्सा खातीर, जे पेपरा खातीर ते रडटाले पळय, तातूंत ताका हायेस्ट मार्क. प्रेज द लॉर्ड. आनी शी केम फर्स्ट क्लास. ते पेपरान ब्लँक गेले तितून हायेस्ट मार्क पडले. शी केम फर्स्ट क्लास. सो दीस आर सम सुपरनॅचरल इनकावंटर आमच्या जिवितांत जाले. आनी जसो तूं म्हाका विचारतालो आमचो कितें पर्सनल इनकावंटर आसा काय, सी सांगपाचें म्हणजे देव. सो हातून तुजो बाबाट वाडलो, बाबाट घट जालो जेजू वयर. जेजून मिलाक केली. पेपरान थंय प्रश्न आन्सर बरोवचे बदलेक ताणें प्रश्न बरोवन काडले, क्वेश्चन्स बरोवन काडले. आनी तरी आसतना देवान व्हडली मिलाक केली. आनी जे पेपरान तुका गड्डो पडोंक जाय आसलो ते तुका हायेस्ट मार्क पडले. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुका फर्स्ट क्लास मेळ्ळी. देवा कारग ही मिलाक देवाची. तरी आमी देवाक टेस्ट करपाक जायना, देवाक तपासूंक जायना. पूण हो देवाचो इस्पा भायर मोग तुजे पासून, गॉड्स इमेन्स लव, तेचो मोग इस्पा भायर देवाक मागीर तपासूंक जायना. तूं म्हाका हें करशी, हांव मोग करतलो, म्हाका तूं फेवर दिवशी, प्रमोशन दिवशी, हांव क्रिस्तांव जातलो, हांव तुजो वावर करतलो, अशें आमी म्हणूंक जायना. पूण तरी आसतना देवाचो मोग इस्पा भायर, मीठ मेर नासलेलो मोग देवान तुजी सवय मिलाक करून दाखयली. आनी दाखयलो हांव जिवो देव, वचोऱ्या मिलाग्रींचो देव, जो आयकता, जो पळयता आनी वावुरता आनी आमच्या जिवितान भितर सोदता. आनी जंय आमी पडल्या शेवटल्या आमकां उबारून काडटा. हो तो जेजू. ओके, आनी कितें सांगूंक सोदता ब्रदर तुजो, आनी कसलो आनी अणभव तुजो? आनी सांगपाचें, जेन्ना देवाक आमी सोदता न्ही, जाल्यार देव तुका खऱ्यांनी दाखयता आपूण आहा म्हणून. ओके, आनी म्हाका याद आहा, हांव जेन्ना डॅडी म्हजो हील जालो, बरो जालो, आयज जायते लोक बरे जाता जेजूचे येवन. 10 जाणांक लेप्रोसी जाल्ली, 10 जाणांक जेजून बरो केलो, पूण एकटोच ताजो फाटलाव आयलो. सो आयज जायते लोकांक जेजू बरो करता, पूण ताका फॉलो करपी कितके आहा, दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो म्हजो डॅडी बरो जाल्लो, पूण प्रेज गॉड आय केम टू नो, पूण आमी सद्दां जेजूक फॉलो करपाचें मनान नाशिल्लें. म्हजी आपली लायफ आशिल्ली. आय वॉज इन टू फिल्म इंडस्ट्री, बॉम्बे आसतालो, आनी म्हजी लायफ आशिल्ली, हांव मुवीसानूच फुडार वयतलो. हांव जिमाक वयतालो, जिमान वचप म्हजी लायफ आशिल्ली. आय हॅव डेडिकेटेड माय लायफ टू जिम. आय हॅव डेडिकेटेड माय लायफ टू फिल्म इंडस्ट्री इन बॉम्बे. म्हाका याद आसा, सेकंड इफी आशिल्लें पळय, तेन्ना हांवें एक शॉर्ट फिल्म काडिल्लें, मी एंड माय शॅडो. ती स्टोरी टॉप 10 आयिल्ली. ओके, लॉंग बॅक, इट वॉज सेकंड इफी, सो लॉंग बॅक. सो म्हजी लायफ वॉज डेडिकेटेड इन द फिल्म. तें हांवें चिंतिल्लें, पूण देवाची एक डिफरंट इच्छा आशिल्ली आमच्या खातीर. आनी वी न्यू इच अदर इन कॉलेज डेज, सो दॅट वॉज वी केम टू नो इच अदर. पूण तातूंत सुद्दां देवाची कितें वील आशिल्ली. पूण मागीर कितें जाता, हांव सद्दां एक बेनी हिन म्हूण एकटो प्रिचर आसा, पास्टर बेनी हिन. सो ताजे हांव झी टीव्हीचेर प्रोग्राम पळयतालो. दीस वॉज लॉंग बॅक इन 2009 or 10. ओके, आनी ताणें एकदां एक बूक ऑफर केली, गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट. गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट. सो गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट, तातूंत तो आपलो पर्सनल एक्सपिरियन्स शेअर करता पवित्र आत्म्या बरोबर. सो म्हाका दिसलें हांव घेवशी हे बूक, म्हाका बीन जाय, हांव रीड करतलो. पूण टायम कोणाक आहा, हांव जिमाक वयतालो, मागीर कामाक वयतालो, मागीर जो टायम आसता हाजे कडेन फोनाचेर उलयतालो. सो वी वर टोटली लायक
टायम ना देवा खातीर. देवान हील केलें जालें बरें आहा, केन्ना प्रॉब्लेम आहा जाल्यार चर्चीन या, ती मेंटॅलिटी आशिल्ली. आनी आय वॉज फॉलोविंग मुस्लीम ऑल्सो, की अशें डायरेक्टली भायर येवं ना. मुस्लीम धर्मी पाळटले हय 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 दोन्ही वाटेन, हे वाटेन ते वाटेन. कित्याक संवसाराक हांव जाणा देव कोण तो, पूण संवसार कितें म्हणटलो, लोक कितें म्हणटलो, सोसायटी कितें म्हणटली. आयज जायते मुस्लीम लोक आमचे प्रेयराक बीन येता, पूण थोडे लोक हिलिंग घेवन वयता, ते जाणा पूण फुडें येना. ओके, पूण तसोच हांव आशिल्लो, फुडें येवपाक नाका आशिल्लें म्हाका. लायफ चलता तशी चलून दी, देव हा पयसान लिपोन मोग करतालो, लिपोन मोग करतालो देवाक. कळपाक जायना, पूण देवाचे कितें डिफरंट प्लॅन आशिल्ले. असले जायते क्रिस्तांवूय आसता जे आतां क्रिस्तांव धर्मान भितर सरल्या, जांकां सत कळना, पूण ते लिपोन मोग करता. लोक कितें म्हणटलो, सोसायटी कितें म्हणटली, कम्युनिटी कितें म्हणटली, आमकां भायर आयतले, फॅमिलीन पयस करतले, आमकां पोजिशन मेळचें ना, आमकां आमची फकाणां करतले, आमकां लॉजेक घालतले, सो आमी लिपोन मोग करया. सारकें. सो आनी एक तुका सांगता ब्रदर, व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हजो डॅडी हील जाल्लो, हांव हील जावना, डॅडी हील जाल्लो, पूण डॅडीक प्रेशर येवपाक लागलो फॅमिली वाटेच्यान. ओके, आनी डॅडीक प्रेशर येता म्हूण डॅडी मातसो खाला जावपाक लागलो, तो स्लो जावपाक लागलो, आनी आमकां बीन तो मातसो तापोवपाक लागलो की सोसायटी खातीर. पूण बेनिनाची ती बूक गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट, बेनीन सांगतालो घेयात, तुका कितें तरी जातलें जिवितान. सो म्हाका ती बूक जाय आशिल्ली, पूण कितें जाता, हांव घेवपाक वचना. पूण म्हजो एक डॅडीचो फ्रेंड आशिल्लो, यू नो ती रद्दी विकता, जाणा ते रद्दी म्हणजे ते पोन्ने पेपर्स बुक्स, तो कलेक्ट करनाशिल्लो. ताजो ऑफिस ते खंय बिझनस आशिल्लो ताजो रद्दीचो. ओके, पेपर बीन आय डोंट नो कितें म्हणटा, रद्दीचो. म्हजो डॅडी ताजे शॉपार वचून बसतालो आनी पेपर विकतालो, पेपर विकतालो, तो पेपर विकतालो, म्हणजे पोन्ने बुक्स, पोन्ने पेपर विकतालो. सो म्हजो डॅडी ताजे शॉपार वचून बसतालो, कित्याक बरो फ्रेंड, आनी ताजे शॉपार ती रद्दीन ताका ती गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट बूक गावता. प्रेज द लॉर्ड. देवाची भांडावळ विचित. आमेन. ओके, तुका एक कोचऱ्यान ओके सोनो घाल, यू फावंड अ पर्ल, यू फावंड अ डायमंड, यू फावंड गोल्ड, जी लोकांनी रबीश म्हणून सोडून दिला, सो तुका हो बूक मेळलो. सारकें. आनी तो बूक घेवन आयलो डॅडी, आनी तेन्ना ताजें मन मातशें हें जाल्लें, हाडपाक हाडलें ताणें, रीड करूं नाका आनी आमी चड करया नाका, कितें लोक कितें म्हणटले. आनी जायते तेन्नाच आमचें लग्न जालें इन बिटवीन. इज अ डिफरंट स्टोरी आशिल्ली ती. सो आमकां लग्न करचें पडलें, म्हणल्यार अशें फॅमिली प्रॉब्लेम येवपाक लागले, बिकॉज हांव मुस्लीम, ते हिंदू, त्या खातीर मातशें प्रेशर येवपाक लागलें. ती सोड अशें ते आमी यंग आशिल्ले तेन्ना, गडबडीन आमी देवाच्या प्लॅनान आमचें लग्न जालें तेन्ना. लग्न जालें आनी लग्न जालें हांव इंडिपेंडंट जालो. आमी इंडिपेंडंट जाले आतां. आनी हांव तो बूक रीड करपाक लागलो, गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट. आनी त्या बुकान तो एक्ट चॅप्टर 2 बद्दल उलयता, पवित्र आत्म्याचे बद्दल उलयता, की देव पवित्र आत्म्याचे देणे दिता आमकां. सो जस्ट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हांव एकदां बूक रीड करतालो. दीस इज आफ्टर आवर मॅरेज, आनी ही सायडीक आशिल्ले, ताच्या दोळ्याक कितें तरी जाल्लें, पुडी आयिल्ली, प्रॉब्लेम जाताले. आनी रीड करता करता देव ताका हात लायता आनी ताका हिलिंग गावता, आनी ताजें तें दूख सगळें वयता. बूक वाचता आसतना, पवित्र आत्म्या वयर वाचता आसतना पवित्र आत्मा तुका हिलिंग दिता. हय. सो एक म्हाका दिसलें, अरे हे हांव चर्चीन पळयतालो, चर्चीन म्हजो डॅडी हील जाल्लो, हांव जाणा देव हा म्हूण. आतां हांव पळयता, दीस इज हॅपनिंग टू मी. हांव चर्चीन ना, पूण हिलिंग जाता, घरान जालें घरान जाता. आनी तुज्या बेडरूमान, हय, बेडरूमान काय हॉलान खंय आशिल्लें. सो देव घरान आसा. हय. सो देव आमचो रियल, अशें की फक्त कोण आहा देव. आयज तूं जाणा भाव, जायते मुस्लीम आनी क्रिस्तांव लोक डिबेट करता, तुमी आयकलां आसता. आनी कुरान रियल म्हणटा, हांगा म्हणटा बायबल रियल. हांव म्हणटा तुमी दोगी जाणां रॉंग आहा. कित्याक की देवाची खबर तूं उतरान ना. 1 Corinthians 4:20 म्हणटा, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर. आयज ते म्हणटा, मुस्लीम लोक म्हणटा की कुरान सायन्स कन्फर्म करता. आमचो बायबल हा पळय, तो सायन्स कन्फर्म करना, देव कन्फर्म करता. जिवीत देवाचो जिवीत उतर, आनी ताका कोणें बरयला पळय तो कन्फर्म करता. आनी जे कोणाचो देवान बरोवन हा पळय तांकां सायन्साची गरज पडटा. पूण बायबलान देवान बरयल्ला, देवान धाडून दिला तें उतर, देवाचें उतर. हय, तातूंत बरयल्लें आहा, जो कोण म्हज्या नांवाक भावार्थ धरतलो ते जे दुयेंस लोकांक बरें करतले. म्हजो डॅडी बरो जालो, कित्याक तातूंत बरयल्लें आहा. ताका सायन्स कन्फर्म करपाची गरज ना, ताका देव कन्फर्म करता. आनी द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर. केन्ना पावर येतलो? व्हेन द होली स्पिरीट कम्स. सो जेन्ना हें उतर, जेन्ना हांव बूक रीड करतालो, आय केम टू नो द
पल्स पयलीं कितें आशिल्लें चर्चीन कितें ब्लेसिंग जाय वचून येवप कितें हिलिंग जाय वचून येवप कितें प्रॉब्लेम जाले वचून येवप पूण तें बूक रीड करतना म्हाका कळून आयलें द लॉर्ड इज नॉट ओन्ली इन द चर्च ही इज सपोज टू बी विथ यू ही सेज आय विल ड्वेल विथ यू आय विल बी अ फादर टू यू यू विल बी माय चिल्ड्रन सो म्हाका रियालिटी गावली देवाच्या सांगाता आसप गॉड इज वॉकिंग विथ यू इफ दॅट गॉड वॉन्ट्स टू बी युअर फ्रेंड then it is not about religion, it is about a relationship संबंध देवा लागीं Amen. आणि तो रिलेशनशीप म्हाका देवान दिलें आनी आय केम टू नो अ रिलेशनशीप आनी हांव मागीर मुखार आयलो बायबलान बरयल्लें मोसिसाक देवान आपले प्रेझेन्स दाखयले वेस आनी इस्रायलाक पोरज्याक ताका पावर दाखयलो पूण पावर दाखयलो ते सोडून गेले पूण वेस दाखयता पळय ते केन्ना सोडना डॅडी म्हजो हील जाल्लो पूण हांव फुडें येवना पूण जेन्ना पर्सनल एक्सपिरियन्स विथ अनुभव गावलो हांवें सगळें सोडलें हांव म्हणटा हांव फुडें येता हांवें सांगलें हांव जेजूची आतां फक्त एक्सेप्ट करसून आय एम गोइंग टू प्रीच अबाउट दिस लिव्हिंग गॉड सो थिंगासो तो निर्णय घेता हो जीव देव जो संबंध बांदता जो इश्ट इज अ फ्रेंड एंड अ सेवियर आनी तुका ह्या बुका वरवीं अनुभव मेळलो पवित्र आत्म्याचो खास अनुभव मेळलो आनी हांगासर तुवें सांगलें हांव परगट करतलो जेजू एक्सपिरियन्स पळय बायबलान हांव तुका म्हणटा पळय जायत्या मुस्लीम लोकांनी कुरान आनी हे डिबेट करतात सायन्स कन्फर्म करता आनी हे बीन डिबेट करता हे सायन्स तांकां यू नो क्रिस्तांव लोक सुद्दां डिबेट करतात दे ऑल्सो डू नॉट नो दे डोंट नीड टू डिबेट आर्ग्युमेंट्स कॉरल्स बी पावना there is kingdom we don't need to prove our God is real the Bible of God is real whose God is not real they will want to prove it okay? Gospel is power so म्हाका याद हा जेन्ना आमी जेन्ना आतां रेंटाक वचपाक सेपरेट रावपाक गेल्ले आफ्टर आवर मॅरेज आनी आमची नेबर बरी नाशिल्ली दिस इज माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स बायबल म्हणटा यू शॅल ले हँड ऑन द सिक दे शॅल रिकवर दिस इज अ ट्रू वर्ड ऑफ गॉड सो आमची नेबर बरी नाशिल्ली ताका पायल्साचो ऑपरेशन जाल्लो आनी आमी ताका पळोवपाक गेले आमकां खबर ना ते म्हणपाक लागले ताची स्टूल पास जायना 2 ते 3 दीस जाले ताका एवरी डे रातचे जीएमसीन कित्याक तरी व्हरचें पडटालें आनी बायल हिंदू आसली आनी आमी ताका जेजूचे बद्दल सांगताले हांवें म्हणलें कॅन आय प्रे फॉर यू हांवें प्रे केलें दोज हू बिलीव इन माय नेम दे शॅल हील द सीक पीपल तेच दिसा बरी जाली बायल बरी जाली प्रेज द लॉर्ड पास जावपाक लागले म्हणलें वाव दिस वर्ड इज रियल आनी हांवें निर्णय घेतलो हांव जेजूचो फाटलाव ताचे उतरान पदवी आसा आनी ताजें उत्तर जें कितें म्हाका गावलां संवसाराक गावपाची गरज ओके तर अक्षया तुज्या देवीक अनुभव तुजो गॉड एक्सपिरियन्स क्रिस्तांव जिवितान हाचे वरवीं तूं आनी कितें सांगूंक सोदताय वा तुमकां कसली आडकुली आयल्यो कसलें पर्सिक्युशन आयलें हाचे वरवीं कितें सांगूंक सोदताय एज आय हॅव ऑलरेडी मेन्शन कितें हांव हिंदू बॅकग्रावंडाच्यान येयल्लें आनी आमच्या घरान सगळ्यांत चड रिलिजियस म्हटल्यार हांवूच आसलें एवरी वीक तेंचे जर उपास आसा जाल्यार ते आय यूज टू रिमाइंड माय मदर इवन माय मदर यूज टू फॉरगेट सुमाराच्या सुमारान उपास करताले हय सो आय वॉज सो रिलिजियस दॅट आय यूज टू सी दॅट आय ओबे दोज फास्ट आय ओबे दोज रिच्युअल्स एंड पुजाज एंड थिंग्स लायक दॅट आनी इवन हांवें अशें पळयलां कितें आय वॉज ऑल्सो इन सर्च ऑफ गॉड समटायम्स दो आय वॉज सो रिलिजियस but there used to be deep thought in my heart and I used to think की देवा आयज सगळ्या जर लोकांक जर आमी पळयता सगळ्या तरेचे लोक आसा पूण त्या लोकांन रगत एकूच आसा एकूच तरेचे रगत त्या लोकांन आसा जावं तो हिंदू आसूं मुस्लीम आसूं जावं क्रिश्चन आसना ओ कॅथलीक आसना सो जायते तरेचे लोक आसतले पूण तेंच्या भितर कितें तरी सिमिलॅरिटीज देवा आसा अशें म्हाका सदांच मनान जातालें आनी आय वॉज इन सर्च ऑफ गॉड आय यूज टू थिंक की देवा जर हे वेगळे वेगळे लोक जर वेगळे वेगळे धर्माक फॉलो करता पूण तेंचो जो राखणदार आसा तेंचो जो आमी वी कॉल नाव एज अ शेपर्ड वील बी वन गवळी एक गवळी एकूच आसपाक जाय सगळे पोरजेचो एकूच गवळी भासाचो लोक भासाचो देसाचो लोक वेगवेगळे जातीचो लोक पूण तांचो गवळी योग हय सो हो प्रश्न म्हाज्या सदांच काळजान आसतालो की देवा एकूच गवळी आसा आनी म्हाकाय बी ताजी सत कळपाची एक थर्स्ट आसली इवन आय वॉन्टेड लायक टू नो द ट्रूथ एंड आय ऑल्सो वॉन्टेड टू नो वॉट वील टेक मी टू द ट्रू शेपर्ड येस बायबल सांगता सोत तुका स्वतंत्र करता आनी सोत जावन आसा जेजू इफ ट्रूथ मेक्स यू फ्री यू शॅल बी फ्री इनडीड सोत तुका स्वतंत्र करता येस ऑफकोर्स येस आनी जसो तुवें दुसरो प्रश्न विचारलो हितून पर्सिक्युशन जायते येयले आव्हान कसले चॅलेंजीस कसले आयले तुमकां आव्हान डिफिकल्टीज
सो इवन जशें आमचें लग्न जालें, so people like started persecuting, thinking like I have converted into Islam. So basically it was a spiritual warfare, I can say. So the people started persecuting me, saying that I have converted into Islam, आणि जायते जे आमचे relatives आसा ते आमचे कडेन उलयना, म्हळ्यार they started having no contact with my family as well, with my mother, with my father. So they started like cut off from my family. So even they started talking wrong against me, started talking wrong against my siblings as well. ते म्हणपाक लागले की ते एकट्याचेच लग्न मुस्लिमा वांगडा जावना, पूण चारूय भयणीचे लग्न मुस्लिमा वांगडा लोकांचे खबरो लोक नांव पिड्यार करता. लोकांचे खबरो सो जायते नांव पिड्यार जाले, जायते लोकांनी उलोवपाक स्टार्ट केले. But my focus was on Jesus. I never kept my focus on what people were thinking, what people were talking. But like God's Holy Spirit was always building me, though I used to be sometimes very upset listening to them. But God's Holy Spirit always like kept me in fire. Amen. And even to believe and to keep that firm faith in Jesus. क्रिस्तांव जिवीत आव्हानान भरलेलें, फुलांचोच मुकुट न्हय, भांगराचो मुकुट न्हय जो आमकां फाल्यां हें जिवीत सोंपले फाल्यां मेळटलो. पूण हें जिवीत चलता आसतना क्रिस्तांव जिवितान जायते फावटी कांट्याचो मुकुट, जायते फावटी भांगराचो खुरीस न्हय पूण जोड खुरीस, बारादीक खुरीस घेवन आमी फुडें वचूंक पडटा. हें आमचें क्रिस्तांव जिवीत. सो दॅट kept me. हांव म्हणपाक शकता की गॉड्स होली स्पिरीट केप्ट मी, ऑलवेज एनकरेजींग मी. जावचें उतर म्हणटा होली स्पिरीट जावन आसा आमचें कावन्सिलर, ही इज आर टीचर, सो ही इज आर एडवोकेट एज वेल. सो तशे तरेन म्हाका देवान आयज सांबाळून दवरला, म्हणून देवाक हांव आर्गां दिता. देवाक आर्गां. आनी एक ऍड करपाक, ताजे ते रिलेटीव ताजे विरुद्ध उलयताले पळय, आयज ते तांकां कॉल करता आपल्याक प्रे कर म्हणून. हो, देवाक आर्गां. येस, दॅट इज द बिगस्ट टेस्टिमनी आय वूड लायक टू शेअर. जे लोक म्हाज्या अगेन्स्ट उलयताले, म्हाजें नांव पिड्यार करताले, आयज देवान असो टायम हाडलो की जेन्ना तेंची भलायकी बिगडली तेन्ना दे केम टू आवर डोर. देवान तुका उजार केलो तांच्या पासून, तांकां आपलो मोग दिवपाक. ब्रदर, तुका केन्ना आव्हान, चॅलेंजीस तुका केन्ना मेळूंक ना तुमच्या धर्मा, तुमच्या मुस्लीम बॅकग्रावंडासान केन्ना डिफिकल्टी येवंक ना तुमकां? जायते हांव खूब एक्सपिरियन्स केलो हांवें वाटेर सुद्दां, जायते एक्सपिरियन्स शेअर करपाक. जायते पर्सिक्युशन आयले आनी हे जाय प्रीच ना ऑन द स्ट्रीट, आनी स्ट्रिटाचेर प्रीच करता जाल्यार म्हाका मुस्लीम लोक मारपाक येता, जायते फावटी उलयता, बॅड वर्ड्स दिता, जायते पर्सिक्युशन पळयता. इवन अशें आयकपाक येता म्हाका, आतां लोक म्हाका सोदता गोंयांत, कोण मुसलमान, कोण मुस्लीम, तो आतां क्रिस्तांव जाला. सो इतके म्हाका आवाज येता आतां, आनी जायते इट इज अ पार्ट एंड पार्सल of the kingdom of God. But if God is for you, who can be against you? You know, अशें म्हाका म्हणटाले की जायते आमी सकयल पडले, फायनान्शियली सकयल पडले आमी जेन्ना आय वॉज प्रिचींग द लॉर्ड, जायते प्रॉब्लेम जाले. पूण एक बी आसता पळय, जेन्ना बरें खाला वचून कुसना, ती व्हडली जायना, ताका कुसचें पडटा तेन्नाच तें व्हडलें जाता. आनी जायते लोक आमकां पळोवन आमकां हांसताले, आयज आमकां कितें उलयताले, आयज तेच आमचे लागीं येता प्रे करपाक, तेच आमकां पळयता देवान आमच्या जिवितान कितें केलां तें. So you have to die to be raised. If you're Lazarus, then don't worry, Jesus is going to raise you from the grave. क्रिस्तांव जावप म्हणजे जेजू बरो खुर्सार मरप, खुर्सार मेल्या बरोबर ताच्या मरणान वांटो घेतल्या बरोबर ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां वांटो मेळचो ना. त्या पुनर्जीवनपणान आमकां वांटो मेळटा जेन्ना आमी खुर्सार मोत्ता ताचे बरोबर. आनी जेन्ना आमी खुर्साचेर मोत्ता ताचे बरोबर आमी देंवचाराचे गुलाम न्हय, आमी पातकाचे गुलाम न्हय. तुज्या बापाय विशीं तुवें सांगलें पेकोणी कशी मेवली. पवित्र पुस्तक म्हाका सांगता, 2 दुताच्या इतिहासान देवान नाजाराच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो, आनी जेजू बरें करीत गेलो, आनी देंवचाराचे पदवेन आसा, देंवचाराच्या ग्रासान आसा, तांकां जेजून बरी केली. तर पेकोणी येता जेजू वरवीं, देवाक वरवीं. पूण जायते फावटी आमी पळयता दुयेंस येता देंवचारा वरवीं, मरणाचे पदवे वरवीं. आनी जेजू बरें करीत गेलो, आनी देंवचाराचे पदवेन आसा तितल्याकूय ताणें बरी केली म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. आनी जेजू काल, आज आनी फाल्यां तोच जेजू सदांकाल. जो जेजू 2000 वर्सां आदीं आयलो तो काल, आज, फाल्यां, सदांकाल. इज द सेम लॉर्ड. पेकोणी वयर म्हाका सांगूंक दिसता रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 2, थंय मेळटा द लॉ
of the Spirit of life through Jesus Christ has set you free from law of sin and death. So 3 लॉ आसा, एक लॉ मरणाचो, एक लॉ पातकाचो आनी एक लॉ जिविताच्या आत्म्याचो. लॉ ऑफ द स्पिरीट ऑफ लायफ has set through Jesus Christ has set you free from law of sin and death. So जेजू आमकां सोडयता आमकां मरणाच्या आनी देंवचाराच्या चोपक्यांतली. आमेन. आमेन. सारकी आनी अशी अक्षयान शेअर केल्लें आमकां जायते आमी लजेक पडले, पर्सिक्युशन आयिल्ले, जायते फायनान्शियल प्रॉब्लेम, पूण आयझाया 61:7 म्हणटा यू नो फॉर युअर शेम आय विल गिव यू डबल पोर्शन. सो ते जेन्ना पळय तुमी लाजारस जेन्ना पळय मरून तो जितो जावना. सो देव केन्ना केन्ना परमीट करता आमकां लजेन पडपाक. जंय तूं लजेन पडलाय देव तुका दोबरात आनी त्याच जाग्यार उबारतलो. पळय लाजारसाक मरचे पडले आनी लाजारस कोण आशिल्लो? जेजूचो शिष्य आशिल्लो. आनी लाजारसान हांवें ताजी भयणीन पयला जेजू लोकांक बरो करता, पूण जेन्ना लाजारसाचो टायम आयलो जेजू येवना. सो लोक उलोवपाक लागले, खंय गेलो तुमचो जेजू? जायते लोक आमकां उलयता दिसता, खंय गेलो तुमचो जेजू? इतके बरे केले, तितके बरे, खंय गेलो? पूण जेजू तेन्ना आयलो ताजें दुयेंस बरें जातालें, पूण देवाचे प्रॉब्लेम प्लॅन आशिल्ले ताका व्हडले ग्लोरी दिवपाक. सो जेन्ना जेजू येना आमी लजेन पडटा आनी थंय देवाचे व्हडले प्रॉब्लेम आहा. पळय लाजारस मरून गेलो, मागीर जेजू म्हणटा चल आतां या. तो म्हणटा कित्याक या ताजे शिष्य? तो म्हणटा न्हिदला, ताका उठोवपाक या. न्हिदला जाल्यार तो उठ्ठलो. पूण जेजून म्हणलें ना, तो मेला. आनी जेजू आयलो आनी ताजी भयण ताका म्हणटा जेजू तूं आसल्यार म्हजो भाव मरचो नाशिल्लो. पूण जेजूक म्हणलें तूं जरी भावार धरता जाल्यार तो जितो जातलो. पूण जायते फावटी आमकां दिसता सगळे काबार जाले, जेजू कडेन सुद्दां कांय जालें ना. आतां ताका मॅरीक दिसलें जेजू कडेन सुद्दां आतां जावचें ना, तूं आसल्यार. पूण गॉड इज नेवर लेट. जे कितें आमचे खातीर इम्पॉसिबल आहा न्ही तें दिसता आमकां काबार, जीसस कॅन रेज दॅट. ही इज अ गॉड ऑफ लाजारस. आमेन. ग्लोरी टू गॉड. लाजारस मेल्लो थंय आनी जे लोकांक ताका मॅरीक आनी ताजी भयणीक सांगलें दिसता खंय गेलो तुमचो जेजू, खंय गेलो? आनी ते लोक बी ते पळोवपाक आयिल्ले. जेजून ताका मरणाचें जितो केलो आनी मेल्लो तो लाजारस जितो जावन आयलो. सो जिवितान कितें बी तुमचें खाबार जालां न्ही, देवा खातीर कठीण ना. ही इज अ गॉड ऑफ लाजारस. द स्पिरीट ऑफ गॉड विच रिजरेक्टेड जीसस क्रायस्ट ड्वेल इन यू, ही कॅन रिजरेक्ट यू ऑल्सो. सो वी हॅव अ लिव्हिंग गॉड, नॉट अ डेड गॉड. सारकें. आमेन. आनी देवाक फेवरेट्स ना. देवाक फेवरेट्स ना. पवित्र पुस्तक सांगता, बायबल सांगता देवाक फेवरेट्स ना. जो कोण प्रामाणीकपणान जियेता आनी जो देवाचो मोग करता तांचो देव मोग करता. आनी जेजू फकत जी कोण मेंढरां भितर आसा न्हू, पूण जे मेंढरूं सांडलां, लॉस्ट शीप ताचे पासत आयला. आनी जेजू आयला जी कोण बरी आसा तांचे पासत न्ही, जी कोण पिडीत आसा तांचे पासत आयला. ही हॅज कम टू हील दोज हू आर सिक. And he came for Hindu, Muslim, Catholic, for everyone. He came for Muslim, Hindu, and you're a priest of Catholic. So he came for all of us. Oh, I was a former Catholic priest. But Jesus has come for everyone. Amen. For every human person, and he wants every person to be in heaven. And ताका लागून जेजू म्हणटा, I am going to my Father and I have prepared mansions. तुमच्या पासून हांवें कूड केल्या. हे कूड खाली धरपाक न्ही, हे कुडांनी सगल्यांक जी कोण ताचें स्वत मानता तितल्यांक भरपाक. आमेन. आनी एक सांगपाक चित्ता, जेजू फक्त आमकां स्वर्गाक व्हरपाक येवना, ताणें आमकां ह्या जाग्यार हाडला की स्वर्ग आमी हांगा हाडपाक. आमेन. लेट युअर विल बी डन एज इट इज इन हेवन, लेट युअर किंगडम कम. सो आमचें जिवीत फक्त स्वर्गाक वचपाचें ना, देवाची महिमा ह्या संवसाराक दाखोवपाक. आमेन. आनी पवित्र पुस्तक सांगता, जो कोण जेजूचें नांव घेता तो साल्वार जातलो. जो कोण जेजूचें नांव घेता, जो जेजूचें नांव घेता तो साल्वार जातलो. कोणीय जावं तो, जो जेजूचें नांव घेता तो साल्वार जातलो. हें आमी स्वत मानता. देवाचें उतर फोट जावपाक जायना. ब्रदर एकदम बरी गोबायकी तुजी. देव वचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो जिवितान वावुरता तुवें पळयलें. पूण ब्रदर तुका विचारूंक सोदता, तूं इवेंजलिजम करता, मिशनरी वावर करता, जेजूक परगटपाचो. जांकां जेजूक खबर मेळूंक ना तांकां तूं जेजूक परगट करता. Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life, and no one goes to the Father except through me. For Jesus did not come to condemn the sinners, he came to save the sinners. The Bible says, whoever will call unto the name of the Lord shall not perish but have everlasting life. Jesus is the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father except through me, except through Jesus. And I belong to a Muslim background. Back in India, my father was suffering from heart disease. आतां आमचे मदीं आसा क्रिस्तांव जे फकत क्रिस्तांव धर्माचे वडील जे आसा, जे आपल्याच मेंढरांक घेवन आसा, तांकां दूद दिता
तांकां जेवण दिता, तांकां पोशेता, तांचो परामर्श करता. पूण हिणा भायर आसा तांकां जायते फावटी तांकां तांचो हुस्को ना. हिणा भायर आसा जी मेळटा सांडल्या पयशिल्लीं आसा, हिणा भायर आसा, तांचे व्हडलेशें पडलेलें ना. पूण ब्रदर तुका कशें आयलें आनी तुका तुजो अनुभव कितें एवंजलिजम करपाक आनी तुका शक्ती खंयची आयली, खंय थंय सुरू केलें हो भाव कसो फुडें वता? गुड क्वेश्चन ब्रदर. तुका सांगता पळय, एज आय वॉज रिडींग द होली स्पिरीट बूक, गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट, म्हाका तो अनुभव गावलो. आनी बायबलान बरयल्ल्या एक्ट चॅप्टर 1:8 तुका पदवी येतली जेन्ना तुजेर पवित्र आत्मा येतलो आनी तूं संवसारान जायते जाग्यार you will be witnesses to me in Jerusalem, Samaria, Judah, ends of the earth. Acts chapter 1:8. So जेन्ना खऱ्यांनी तुका पवित्र आत्मा गावता न्ही, तुज्या मनान ती काळजी काय येता की you will become a witness. How? Not with word but with power, because you shall receive power when the Holy Spirit have come upon fire. you. Amen. So उजो घेवन हा उजो लागला म्हणून कोण बसना. उजो लागला म्हणून एका जाग्यार बसन जेन्ना तुका उजो लागता पवित्र आत्म्याचो उजो तूं उठताय, तूं धांवताय, उज्यान कितें उजो भरलेलो आसा. फायर एंड पावर. सो यू ऑन फायर. सो तुजो अनुभव जाल्यार उजो घेवन हांव बसना. उजवाड घेवन उजवाड भायर वेतलो. आनी खंय तुवें प्रीच केला, मिशनरी वावर केलाय. गोंयांत जायते जाग्यार प्रिचींग केला, जायते जाग्यार जायतो अनुभव पयला. मागीर कर्नाटका गांवांत, मागीर UP, आग्रा बॉर्डर, थंय जायतो रिवायवल हा. केन्ना सांगपा जाता सांगतलो. जायते रिवायवल पयला नेपाल गांवांत, मागीर दुबय, UAE, आबुधाबी, मागीर लंडन. आतां हांव फक्त आमचें स्टार्टींग आनी हांव देवाचें उतर म्हणटा, यू शॅल रिसीव पॉवर वन्स द होली स्पिरीट हॅज कम अपॉन यू एंड यू शॅल बी माय विटनेसीस इन जेरुसलेम, समारिया, जुदाय, एंड्स ऑफ द अर्थ. सो इट इज जस्ट द बिगिनींग. हांव भावार्थ धरता आनी जायते शहरान आनी गांवांत आनी देशान देव व्हरतलो. ब्रदर कितलीं वर्सां तुका जाल्यार तूं क्रिस्तांव जाल्यार, बॉर्न अगेन क्रिस्तांव जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं? मॅरेजाक 2010 तेन्नाच देवान आमकां हात लायला आनी तेन्ना 2010 आमी वॉटर बॅप्टिजम बीन बॉर्न अगेन जाल्ले. आनी इव्हँजलिजम केन्ना सुरू केलें तर मागीर? हांव 2010च्यान हांगा थंय उलयत आसतालो, पूण मेन म्हणटा तें आमचें स्टार्ट जालें 2013च्यान. 2013. 3 वर्सां भितर तूं जेजूक परगोटूंक लागलें. आनी खऱ्यांनीच आयज आमचे आयकोपी जे आसा, जे अदीक क्रिस्तांव आयकोपी, थोडे जल्माचे क्रिस्तांव आसा, जांकां जायते थोडे काण क्रिस्तांव जायते तांकां वर्सां जाल्लीं आसा, पूण आजून लेगून तांकां केन्ना उर्बा येवंक ना, वा तांकां भियोन ते पाटी रावले जेजूक परगोट करून आसा. आयज तुजी तांकां ते गोबायकी आयकता तांकां उर्बा दिसतली, कित्याक थोड्याच वर्सांनी जेजूक मेवले उपरांत उजो घेवन तूं जायत्या गांवांनी, जायत्या देशांनी उजो जेजूचो परगोटीत रावले. जेजूचो उजवाड आनी उजो ती दीत रावले. देवा कारगम. आनी ब्रदर आयज तुजे लागीं मागता, तूं जायते फावटी इव्हँजलिजम मॅसेज दिताय हांगा लंडन लेगून रस्त्याचेर स्ट्रीट इव्हँजलिजम तूं करताय. एक धाकटुशी इव्हँजलिजम मॅसेज आमच्या आयकोपांक दिवशी? या, प्रेज द लॉर्ड. हांव एकूच सांगपाक चित्ता की डिबेट ना कोण खरो देव. हांव जेजू म्हणटा तो धर्म बदलपाक येवना. फॉर एग्जाम्पल हांव एक मुस्लीम बॅकग्रावंडाचो, हांव मुस्लीम बॉर्न. क्रिस्तांव सो मिनींग कितें? फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट. सो आय एम फॉलोवींग क्रायस्ट. आनी जेजू एकूच हा. पळय बायबल म्हणटा फॉर एग्जाम्पल जायते प्रॉफिट्स आहा, जायते संवसारान लोक आयले, बरे लोक आयले आनी तांच्यांनी बरें काम केलें, पूण आयज सगळे जाणां मरून खोणान आहा. कोण एकटो हा खोणान ना, सगळे जाणां मेले. ओके, फाउंडर आयले ते खोणान गेले. इवन सेंट्स, जायते सेंट्स धर बायबलाचे, सेंट जॉन धर आनी जायते खंयचे बीन धर, सगळे जाणां मरून खोणान गेले. आनी जो खोणान हा तो तुमकां खोणाच्यान भायर काडपाक शकना. लाजारसाक भायर काडपाक आयजया येवना, कित्याक तो खोणान आशिल्लो, पूण तो खोणाच्यान भायर येवपी जेजू क्रिस्त तोच तुमकां खोणाच्यान भायर काडपाक शकता. आनी जेजून आनी जायते लोक आयले ते म्हणपाक लागले आमी तुमकां सत दाखयता, आमी तुमकां वाट दाखयता. पूण जेजून म्हणून हांव तुमकां सत दाखयता, हांव वाट दाखयता. जेजून म्हणलें आय एम द वे, आय एम द ट्रूथ, आय एम द लायफ. ताचो मिनींग कितें? हांव तो वाट, म्हजे शिवाय आनी दुसरी वाट ना, हांव तो सत. जरी तूं सत सोदता तो सोद जावना जेजू क्रिस्त. जरी तूं जिवीत सोदता तो जिवीत जावना जेजू क्रिस्त. सो आय एम द वे, द ट्रूथ एंड द लायफ, एंड नो बडी गोज टू द इटर्नल फादर एक्सेप्ट थ्रू मी. आनी हांव एक सांगपाक चित्ता,
हो देव कोणाक आमी फॉलो करता पळय तो क्रुसाचेर मेलो पूण तो क्रुसाचेर ना ताका खोणान पुरयलो तो खोणान ना तो जितो जाला आनी तुमी एज अ रिलिजन देवाक फॉलो करूं नाका ताका एक्सपिरियन्स करा अनुभव घेयात कित्याक बायबल म्हणटा तुजेर पवित्र आत्मा येतलो एंड यू शॅल रिसीव पावर वन्स द होली स्पिरिट हॅज कम अपॉन यू सो आस्क गॉड टू फिल यू विथ द होली स्पिरिट ही हॅज हियर ही कॅन हियर यू हीज आयज आर देयर ही कॅन सी यू ताका हात हा तो तुमकां खंयच्या बीन खोणाच्यान काडपाक शकता सो देवाक उलो मारा आनी एक्सपेक्ट हिम टू सी यू एक्सपेक्ट हिम टू मीट यू बिकॉज ही इज द ट्रू लिव्हिंग गॉड आयकुप्या न्हू आमचे व्हिवर्स आयज पळयता आयज ही टेस्टिमनी आयकतना देवान तुमच्याय काळजाक हात लायला आनी पवित्र आत्म्याचो उजो तुमच्याय काळजाक हात लायता आनी देवाचो अनुभव तुमकां मेवला पूण आयज निर्णय घे जेजू पासून तुका जेजू जाय आयज निर्णय घे फाल्यां पासून रावं नाका कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता तुमची काळजां दारून करी नाका पुर्वजां परी दारून करी नाका आयज निर्णय घेयात जेजूक आयज विसरून काडात जेजूक आयज हात दी आनी जेजूक हात दिवशी तूं आयच्या दिसा जेजू तुका आनी तुज्या घराब्याक साल्वार करतलो ब्रदर तुवें जायत्या पासून मागताय पेकोणीच्या मागण्या केलाय सुटकेच्या मागण्या केलाय आयज पवित्र आत्मा सुचयता तसो एक ल्हानशें पेकोणीच्या मागणें आमच्या व्हिवरां पासून तुका अशी करुया एंड प्रे विथ अक्षय टुगेदर ओके होली स्पिरिट तुका आमी वेलकम करता ह्या जाग्यार तूं आसा ह्या जाग्यार थँक्यू लॉर्ड थँक्यू फादर वी थँक्यू देवा तुजें उत्तर म्हणटा फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर तुजें उत्तर म्हणटा देवा तुजे घायांनी आमी बरे जाले तुजें उत्तर म्हणटा मार्क 16:17-18 The one who believes in my name, they will cast out demons, they will speak in new tongues, they will drink anything deadly, it shall by no means hurt them, they shall lay hand on the sick and they shall recover. देवा तुझं उत्तर जीव उत्तर देवा ताका सायन्साची गरज ना कन्फर्म करपाक देवा कित्याक हो उत्तर तुजो आनी तूं जीव देव आनी तुवें हो उत्तर धाडला कित्याक उत्तर म्हणटा इन द बिगिनींग वॉज द वर्ड एंड वर्ड वॉज विथ गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड सो देव हो वर्ड आमकां सायन्स नाका कन्फर्म करपाक सायन्स इज गूड बट दीस वर्ड बिलोंग्स टू यू एंड यू वील कन्फर्म इट फादर उत्तर म्हणटा बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीजस ये आर हील्ड सो देवा आमी प्रे करता की सगळ्यान पयलीं तुजो पवित्र आत्माचे डेणे देवा जे कोण आमकां पळयतले आनी इन फ्युचर टॅलिकास्ट पळयतले देवा तांचेर पवित्र आत्माचे देणे येवपाक कित्याक द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर सो वी प्रे लॉर्ड लेट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट कम अपॉन देम एंड आय प्रे लॉर्ड every disease to be healed because तुझे घायांनी देवा आमी बरे जाल्ले हा बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस वी आर हील्ड आनी जे लोकांचे दोळे कुड्डे हा देवा नॉट फिजिकल स्पिरिच्युअल ब्लायंड पीपल लॉर्ड तांचे दोळे उक्ते जावपाक खरो देव कोण तो तांकां कळून येवपाक देवा हांवें मागणी करता जेजूच्या नांवान आमेन देव बरें करूं ब्रदर आमच्या फॉला एपिसोडान चवथ्या एपिसोडान तूं आयलोय आनी तुजी गोरकान अक्षय आयली काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी तुमकां सगळे विवरांक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजूची ओळख तुमकां तुमच्या घोराब्यांक मेवची म्हणून आमी मागता आमेन आमेन आमेन